भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पणजी आनी पेडण्या उपरांत आतां 70 लक्ष दिवपाक सुरवात केल्या. कांय दीस फाटीं ठाणे हांगा इमर्जन्सी केअर सेंटराचें उक्तावण केलें. उपरांत केरी RMD एमर्जन्सी केअर युनिट आनी एडवान्स लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्सीचें उक्तावण केलें. आश्वासनां दिल्लीं ती पुराय करप चालू आसा. फक्त लोकांनी विश्वास दवरपाची गरज आसा. आयज चालू केल्ले इमर्जन्सी केअर सेंटराचो कोणाकय अटॅक आयल्यार हांगा बरी सेवा मेळटली, अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आमचे पेशंट जो आहा, कार्डियक जो पेशंट असता, हार्ट अटॅक जर येता, रातचो जर गावात ताका हार्ट अटॅक आयलो ताका आजार कसलोच नासता. पूण आमी सद्या कितें केलां की जे स्टाफ आमचे कडेन अवेलेबल आहा, हांव तुमकां म्हायती दिता तेची की आमी हे 7 ते 7 चालू दवरतले. म्हणजे सांजची एमर्जन्सी जाली की हांगा कसलेच भंय नासतना तुमकां हांगा ही एम्ब्युलन्स हांगा उपलब्ध आसतली आनी हांगा आमी ती एमर्जन्सी रूम चालूच आसतले. एक लक्षात घ्या की आतांच हांवें उल्लेख विनंती केली डॉक्टर रुपा की ती ते सगळे प्रोग्राम पळयता ते सगळे इन्सुलिनाचे बी. आमकां खेडेगांवांनी जे काही RMD आहा, हार्ट अटॅक जर आयलो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, भाशणान ठोकून आमी थकले की साहेबाक जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना हांवें फाटल्या सिटार गाडये घालून पणजे व्हेल्ले, तेन्ना ब्रिज नाशिल्ले, तेन्ना हांव सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करता. आनी गरीब मनशाक त्या तरेचो त्रास जावं न्हय म्हणून आमी ह्या तरेच्या इमर्जन्सी रूमाचो कन्सेप्ट तयार केलो. परत एकदा आमी सगळे कडेन सुरू करपाचे आमी प्रयत्न केला. हांवें पयलीं ठरयलें की 70च्या पयलीं आमी आमच्या कामाक आमी चालू करूंक जाय. आमचो लोक हा, केरी परिसरांतलो लोक हा, ह्या लोकांक रातचे कितें एमर्जन्सी जाली, धांवपळ करून सांखळी वचपाची गरज ना, आनी खंय वचपाची गरज ना, ते हांगाच सोय त्या एमर्जन्सी सोय जी आहा हांगा ते ट्रिटमेंट दिवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. तेजे उपरांत कितें जालें की आमकां इन्सुलिनाचो प्रोग्राम आमी लॉन्च केलो. हे इन्सुलिन परत वचून साखळी कडेन घेवपाची गरज ना, ह्याच सेंटरान आमी ते पॉयंट करतले डॉक्टराक सांगले प्रमाणे. म्हणजे इन्सुलिन डायबिटीज जो पेशंट आहा तेजी चेकिंग हांगा जातली आनी फ्री इन्सुलिन दिवपाचें काम हांगाच्यानूच जातलें. आरोग्याचो त्रास आमी पळयला खेडेगांवांत कितें जाता तें, आनी गांवांत आमचे हांगाच आमी तुमकां आश्वासन दिल्लें इलेक्शनान की हांगा केरी पंचायत क्षेत्रांत एम्ब्युलन्स 108 एम्ब्युलन्स एडवान्स एम्ब्युलन्स आमी उपलब्ध करून दितले. ते एम्ब्युलन्स आयज आमच्या सगळ्याच गांवचो जाणटो जो कोण हांगा आहा तेजे हस्ते आमी ते इनॉग्रेट करून घेवया. आमकां कितें आहा की खुर्ची मंत्री हे सगळे आमी खूब पळयले आयुश्यांत. जल्माक आयला तेन्नाच्यान हांवें सत्ता पळयल्ली आसा, ल्हानपणाच्यान फाटल्यानच्यान आमी सरकार चलयल्ले बी आसा. पूण सरकार चलयतना आमचो प्रजा जी आहा, लोक जो आहा, लोकांचे केन्ना विसरूं नये आनी त्या तरेची सोय सुविधा सत्तेर आसतना आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसूं जाय. म्हणून आमी ठरयलें की केरी पंचायत क्षेत्रांतल्यान एमर्जन्सी रूम हे अत्यंत गरजेचे. रातचे कितेंय जाल्यार कोणी धडपडपाची गरज ना. मेडिसिन जे कितें आहा चडांत चड जे आमी OPD GMC दितात त्या तरेचे मेडिसिन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. कॅन्सराचें प्रमाण गोंयांत वाडटा. हार्ट अटॅका परस कॅन्सराचे पेशंट वाडल्यात. महिला मंडळांक सरकार जाय ते सहकार्य करता, ताचो तुमी फायदो घेयात, अशें मंत्री उलयलो. आयब्रेस्ट म्हणून नवी कंपनी आहा, ते कंपनी आनी हेंची फाउंडेशन NGO आहा ते पयशे घालतले. आमचो सरकार तेको दितलो आनी ते मशीन काय मॅमोग्राफी मशीन करपाची गरज ना. ते हांगा प्रत्येक आमी ह्या तरेची स्कीम चलयतले. जे काही महिलांक ते चेकिंग करतले, महिलांक वचून चेकिंग करपाची एका वया उपरांत गरज आहा आनी ते वेगळ्या तरेचे चेकिंग आसता आनी ते चेकिंग करून आमी 1 लाखभर महिलांक फुडल्या वर्सभरान चेकिंग करपाचो आमी MOU ह्या म्हयन्यान आमी सायन करता. म्हणजे आमचो महिलांक तेजो पूर्णपणे फायदो जाता. फाल्यां ब्रेस्ट कॅन्सराची वाड गोंयांत खूब वाडल्या. कॅन्सराचो रोग सगळ्यांक इतली वाडल्या, हार्ट अटॅक पेक्षा चड आमी आयज पळयता की कॅन्सराचो रोग जाल्लो आसा. म्हणून सगळ्या दृश्टीनी लोकांचे जीवन कशें आमी सुदरू शकता, लोकांक कशें आमी अवेरनेस करूं शकता आनी आमच्या महिलां खातीर कशें आमी पावलां घेवं शकता, ह्या दृश्टीन आमी कामां पावलां आमी घेतल्या. ते तुमी 3-3 वर्सांनी रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून म्हाका दिला की स्वावलंबन स्कीम जे पळय तुमकां दर वर्सा 30,000 रुपया गावतले आनी हे 30,000 रुपया घेवपाक तुमचें रेजिस्ट्रेशन तरी आसूंक जाय. आनी रेजिस्ट्रेशन आसल्यार तुमकां पयशे गावतले. हांवें पळयलां 70तले एकदम कमी आमच्या नांवां आहा खूब, 600-650 महिला मंडळ आहा. 70 रिन्यू करूंक ना. हे रिन्यू केल्यार तुमकां दर वर्साक 30,000 तरी तुमकां पयशे गावतले. आमी एक कार्यक्रम आयोजीत करतले, 100 तरी महिला मंडळाक पयलीं आमी पयशे दितले. हे पयशांचो उपयोग तुमी करून घेवंक जाय. एका वाड्यार 4-4 महिला मंडळ आसतात आनी ते 4-4 महिला मंडळ एकत्र आयल्यार आनी ते पयशांचो बऱ्यापैकी तुमी उपयोग केल्यार म्हाका दिसता कितें तरी बरें जावं शकता. नाल्यार केरींतले सगळे आमचे महिला मंडळ जे आहा जर एकत्र आयले आनी प्रत्येकाक 30,000 रुपया गावले आनी ते 30,000 रुपया एकत्र हाडून एका कॉर्पस केले तर तुम्ही कितेतरी बिझनेस ऍक्टिव्हिटी करू शकता. दर वर्सा
तुमकां पयशे गावतले. एकदा दिले आनी 5 वर्सां ठप्प न्हू.